म्हापशा नगरपालिकेन दुचाकी आणि चारचाकी वाहनां खातीर नव्या पार्किंग वाठाराचो आस्पाव केल्या उपरांत 90 लाख रुपयाच्या नव्या पार्किंग निविदेक मान्यताय दिली। कॉन्ट्रॅक्टराच्या मुद्द्यांक लागून आणि उपरांतच्या लुकसाणाक लागून आदली निविदा अपयशी थारली अशें नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकरान सांगले। ताका लागून एमएमसीन सर्वेक्षण करून परतून निविदा काढली आणि आता आराम सोडा आणि युनियन फार्मासी वाठाराचो हातूंत आस्पाव आसा। तशेंच नगरपालिकेन सोपो कर 10% उणो केला अशें नगराध्यक्षान सांगले। जाल्यार घडयाळीच्या टॉवरा खातीर 56 लाख रुपयाच्या देखरेखी खातीर काडिल्ल्या निविदेक मंजुरी दिवपाक विरोधकांनी घोळ आशिल्ल्याचें सांगून विरोध केलो। म्हणजे अशें जालें की बरेचशे प्रॉब्लेम्सा खातीर आमचो टेंडर वचोंक नासलो। 2 ते 3 फावटी आमी तेचेर तो बाउन्स जालो। म्हणटकूच ह्या फावटी आमी थोडो विचार केलो तेचेर की बाबा खंयचे एरियाज सारके डागडुजी करून वेवस्थीतपणान जर दिलो आनी टेंडर जर गेलो जाल्यार आमकां पार्किंगाचे आमचो तो फ्लोट जावन आमकां थंयसरय जातलें पयलीं खंयचे सक्सेसफुल एरिया आशिल्ले नोटिफाय केल्ले म्हणजे नोटिफायड पयलीं 3 एरिया आमी केल्ले आसले। शकुंतला कडेन आसले, चनापट्टी कडेन आसले आनी टॅक्सी स्टँड आसले। आनी तितूनसून आतां आमी न्यू नोटिफायड एरियाज एज पर द गायडलायन्स आमकां जे येयल्ले आसा ते आराम सोडाचे थंयसरलो आनी युनियन फार्मसीचे थंयसरलो हे एडअप करून आमी वर्कआउट केले, लेआउट काडून तेचेर वर्किंग आउट करून तेचो टेंडर करून आतां ह्या खातीर आमी नवो टेंडर फ्लोट केल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे वी आर एक्सपेक्टिंग लायक द पॉझिटिव्हली गेट द दीस वर्क डन दीस टायम। सोपाचें एकंदर तेच जालें की आमचें टेंडरींग जें जाल्लें तें बियॉन्ड द लिमीट गेल्या कारणान कित्याक तो फिजिबल जाय नासलो म्हणून आमी एवरी टायम वी हॅव रिड्यूस द 10% कमी केल्लो आसलो। ह्या फावटी तशेंच केलें की बाबा वचोंक जाय आनी इट वील बी हेल्पफूल फॉर एवरी वन। आमचो रेवेन्यू लॉस जाता म्हणून ह्या फावटी परत आमी 10% देंवयलो थंयसर 167 आसलो। स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।